केल्लें आसा की जो आमी लायव्ह जे 25 तारखेक आमच्या पहिल्या दिसा जे आसा डिटेलिंग आमी ब्रिफींग केल्लें आसा आनी ते परत म्हाका रिपीट करता की त्या वेळा एक जबाबदार आमचे आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक सुद्दां आसले सगळे ऑफिसर आसा सो जे आयज हांव खूब सगळ्यांचे आयकता की जे तेजी भावना आसा तेजे फाटल्यान पळयलें की मुख्यमंत्री जरी म्हणटा मुख्यमंत्र्याचें तेंच्यांनी कांयच उलयलें आनी तो चळवळींतलो मनीस आसा आनी म्हणून त्या चळवळींतल्यान जे कितें समज आसा तेजे मुखार समस्या ज्यो आसा त्यो तेणें लोकां मुखार व्यक्त केलो भावना तो सुद्दां आमी विचार करता पूण डेफिनेटली हो कार्यक्रम असलो उठा संघटनेचो आनी उठाच्या खातीर जेणे बलिदान केलें तांकां याद करपाचो कार्यक्रम आनी एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसात परवरीचें भवन आसा जावपाचें ट्रायबल त्या विशयाचेर मातशें चड आमचे ऑफिस लेवलाचेर काम जालें पण मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर ताणें आरोप केलो न्हू आतां श्रमशक्ती भवन तुमी आतां म्हाका दिसता तेंचे कडेन रिएक्शन घेतलें आसतलें मुख्यमंत्री आसा आनी त्या बरोबर ट्रायबल मनीस सो हेजे पयलीं आमी सुद्दां हांगाच ह्याच हेतून वेळोवेळी खूब आमच्यो बैठको जाल्ल्यो आसा हो विशय असो ना पूण तरी हांव मिडियाचे हें पळयतां की बजेटरी प्रोविजन सुद्दां दर वर्सी केल्ले आसा सो एकंदरीत ज्यो काही समस्या आसा त्यो जाता तितले बेगीन आमकां सॉल्व जातली आनी मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन हेजे पयलीं केल्लें आसा आमचे अनेक इश्यूज आनी फुडें जाल्ले आसा आनी लॅक्चर करतात जाल्यार ती ऑफिस लेवलाची आसा म्हाका दिसता खात्री आसा की ह्या हेतूंतल्यान सुद्दां येणाऱ्या काळात जी आमची समस्या आसात त्यो डेफिनेटली सगळे पूर्ण जातले इन्क्लुडींग पॉलिटिकल रिजन थँक्यू तुमकांय दिसता मिडियाचा हात आसा म्हणून म्हणजे हेजे संबंधी जे ताणें एक मिनिस्टरान कॉमेंट केला पण जो जे लायव्ह पळयले आसात तातूंतल्यान दिसता मुख्यमंत्र्याचे तांणी केन्नाच लक्ष परत तुला सांगला डिपार्टमेंट मुख्यमंत्र्याच्या हातीन आहा न्हू डिपार्टमेंटचे जरी मुख्यमंत्री जरी असलो डिपार्टमेंटाचे जे काम करपी आसा तो आमी एक मिनिस्टर म्हणून काम केल्लें आसा ते सकल लेवलाचे इन्स्ट्रक्शन जे आसा ते फॉलो करपाचे हे ऑफिस लेवलाचेर जावपाक जाय ते जायना जायना अशें न्ही पण त्यांनी उलोवन दाखयलें न्ही जावपाक जाय आसलें आनी मिटींग वारंवार मिटींग जाल्ल्यो आनी सीएमान सुद्दां जे हें डायरेक्टीव दिल्ली सो तेजें आतां कळटलें फुडें येणाऱ्या काळात थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.